नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. हस्तक्षेपाच्या आरोपा उपरांत कोलवा गँग रेप केस पणजे बायला पुलिशेकडेन डीजीपी म्हणटा चौकशी खोलायेन. मुख्यमंत्री म्हणटा पालकांनी राती अपराती भोवपी भुरग्यांचेर नजर दवरची. पारंपारीक धंदेकार गोंयकारांक 15 ऑगस्ट मेरेन 5,000चो आधार. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. सरकाराची येणावळ 60% पडली तरी खंय स्किमी बंद करूंक ना, बिलाय आडकूंक ना. पॅरा टिचरांचो विधानसभेचेर मोर्चाचो यत्न. पुलिसांनी उखल्ले. मुख्यमंत्री म्हणटा पगार वाडयला, आनीकूय वाडयतलो. 10 म्हयन्यांचो पगार केला 12 म्हयने. पोरूच्या हुंवारांतले लुकसाणीची 1200 वयर केशींची शेतकारांक भरपाय अजून ना. शेतकी मंत्री म्हणटा ऑगस्टाच्या पहिल्या सप्तकात क्लियर. कोविडात केंद्राच्या फंडाक उशीर. पंचायती पालिका वेंचणूक आरक्षण ह्या फुडें राज्य वेंचणूक आयोगाकडेन डायरेक्टरांक लागचे ना. सुप्रीम कोर्टात देशभर अब्रू गेल्या उपरांत सरकार शाणो. विरोधकांनी तासलो. मडगांव अर्बन सहकारी बँक बंद. लायसन आरबीआयन केले रद्द. लिक्विडेटर नेमपाचो सहकार रजिस्टराक आदेश. आरबीआय म्हणटा 99% डिपॉझिटरांक डिपॉझिटां मेळटली. कनेक्टिव्हिटी नासतना ऑनलायन भुरग्यांक धकचपाटे. शिक्षणाचे 12. ऑपोजिशनाचो आवाज. मुख्यमंत्र्याचे बोट जीबीबीएनाचेर. फिजिकल क्लासाचो सध्या विचार ना. वाशिनांक नेट. कोलवाची गँग रेप केस कोलवा पुलिशेकडच्यान पणजे बायला पुलिसांक दिल्या. सगळे आरोपी पणजे पुलिसांचे स्वाधीन. डीवायएसपी एझिल्डा डिसोजा चौकशी अधिकारी. कोलवा बीचार सीसीटीव्ही आणि पुलीस पेट्रोलिंग वाडयला म्हूण डीजीपी सांगता. मायनर भुरगीं रातीची अपरातीची घरा भायर भोंवतात. पालकांनी जबाबदारी दाखोवची म्हूण सीएमाचो उलो. और उन्हीं चारों लोगों को अरेस्ट किया है, तुरंत अरेस्ट कर दिया है और उसमें से एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसको सस्पेंड कर दिया. मुझे लगता है लेकिन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए. इंसिडेंट गोवा में होता है उसका क्राइम डिटेक्शन रेट मैंने कल बता दिया, विच इज द 90.13 विच इज द हाइस्ट इन द कंट्री. कोलवा बलात्कार केशींतल्या सगळ्या आरोपींक धरिल्ले. राजकीय दबाव मेतेर जाता म्हूण आरोपय जातालो. केस आता कोलवा पुलिशेकडच्यान काडून पणजे बायला पुलिसांक दिल्या. आरोपी पणजे शिफ्ट. कोलवा बीच आणि हेर सुवातींनी पुलीस बंदोबस्त वाडयला. प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून केस तडीक लायतले म्हूण डीजीपी सांगता. We have immediately registered cases. We have immediately arrested persons. And law will take its own course. We are taking very seriously. We have already directed officers to investigate this on a merit and take to logical conclusion. Preventive measures like we have already intensified patrolling. I have already directed my staff in case patrolling. We are already provided more vehicles. We have already provided Kolwa. We have already provided 30 more persons for the beaches. We are estimating CCTV on the beaches in Kolwa. And we have already provided 30 persons to Kolwa police station extra so that they can monitor 24 hours these beaches. पारंपारीक धंदेकार गोंयकारांक 15 ऑगस्ट मेरेन 5,000 रुपयाचो आधार पावोवपाची मुख्यमंत्र्याची घोषणा. कोरोनाचे महामारीत बारीक लोकांचे हाल म्हूण विरोधकांनी इशू काडलो. गोंयाची येणावळ 60% पडल्या तरी सरकारान स्किमी बंद करूंक ना. कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलाय पेंडींग ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. केंद्रान खंय गोंयाक क्रेडिट लिमीट 4,500 कोटी केला. इवन दो हे जे बाकीची लायसनां आनी हे ते ट्रेडिशनल लायसन्स दिवपाची असली हांकां सगळ्यांक 5 वर्सां खातीर दिल्ली आसा. भायल्या लोकांक ह्या बिझनेसान इन्वॉल्व जावपाक दिना. हितूर होलसेल आनी हितूर गोंयकारूच आसा. आमच्या डिपार्टमेंटाचो क्रायम डिटेक्शन रेट मुद्दामून सांगता हांव, crime detection rate 91.60%, which is the highest in country.
प्रत्येक कॉर्पोरेशन स्वयंपूर्ण जावन स्वताचे पयशे जर कमयले 7th पे दी म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना, त्याच कॉर्पोरेशनान दिव येता. जी कॉर्पोरेशनां आतां पर्यंत सुरू केल्ली पळय न्हू ती खरें म्हणजे तेंच्यांनी इन्कम जनरेट करून तांकां दिवपाक जाय आसलो. पण वेगवेगळे रिफॉर्म्स प्रत्येक फावटी आमी करीत गेल्या आनी तेकाच लागून तर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान प्रत्येक फावटी म्हणजे आमची क्रेडीट लिमीट जी आसा पळय न्ही वीच हॅव इन्क्लूड वाडली 4500 गेली आनी 4500 हांव घेवपाना. कंडिशनल आसतली, गरज ना, हांव तितके पयशे घेवचो ना. परतूय सांगता इट इज नॉट 3000 वयचे ना, विदीन द लिमीट 3000 सकयल उरतलो. आतां फॉर्म आयल्या पळय न्ही 1 ऑगस्टाच्यान कितें आसा ते फॉर्म सँक्शन करपाक लागतले आनी 15 ऑगस्टाक खाज्याकार भाज्याकार लाडवाकार हे तांब्याकार सगळ्या जाणांक जे ट्रेडिशनल कुपन आसा आमी 5,000 रुपया तांकांय बी वन टायम स्कीम जी आसा पळय न्हू ही दिवपाक काड. आनी हे सगळें केन्ना स्टेट लेवल कर्फ्यू लायल्या उपरांत म्हणजे जेन्ना पयल्या पॅन्डेमिकांत स्टेटीचो इन्कम हो ग्रॉस रेव्हेन्यू जो आशिल्लो 90% ड्रॉप जाल्लो. 90%. इन दीस पॅन्डेमीक आय हॅव वर्क अँड दीस टायम इट हॅज ड्रॉप टू द 60%. कोणी तें सांगचें म्हाका ना जाल्यार. आनी ह्या हितून खंयची स्कीम बंद उडोवंक ना, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें बील दवरूंक ना. 15 वर्सां जाली कन्फर्मेशन ना म्हूण आझाद मैदानार धरण्याक बशिल्ल्या 129 पॅरा टिचरांचो विधानसभेर मोर्चा. उपजिल्लोधिकारी DYSPन समजावपाचो यत्न केलो. टिचर ठाम, निमणे तांकां उखल्ले. मुख्यमंत्री म्हणटा सॅलरी वाडयल्या, 10 म्हयन्यांचो पगार 12 केला, आनीकूय वाडयतलो. परमनंट जॉबाक उमादेवी जजमेंटाची आडखळ. अधिवेशन आसा म्हूण खंय आंदोलन. Proceed towards the assembly or secretariat because there is one particular is important. You all are teachers. You know the law. आमची व्हडली इंजस्टीस जाल्ली आसा. आमी एकदम उठून सेक्रेटरीएटाकडे वचपाचो निर्णय घेवना. 4 दीस जाले गव्हर्मेंटाक घेवन. इफ गव्हर्मेंट वॉन्ट्स दिस मॅटर शूड बी सेटल इन पीसफूल मॅनर जाल्यार ताणी घेवन आमकां एप्रोच करपाक जाय आशिल्लें. सांजे सुद्दां आमी रावपाक रेडी आसा. प्रोटेस्ट करना spoke to them. They wanted to march towards the assembly. I requested personally to them. My DYSP also requested to him not to, before I come, he also has tried to convince them. And आमच्या law and order हातीन घेनाका. Today is 2nd day of the assembly, tomorrow is 3rd day of the assembly. There is a proper forum. There is a proper way they can go to the CM. They will just detain at the moment in order to maintain the law and order. मुख्यमंत्री म्हणटा अधिवेशन म्हूण आंदोलन. पगारवाड बऱ्यापैकी जाल्या, आनीकूय जातली. परमनंट करूंक कोर्टाचो निवाडो आड येता. 100% तांकां सांगलां माझे डीसी हे आतां न्हू त्याच्या हे पयलीं जालां. माझे डिपार्टमेंटान जालां आनी डिपार्टमेंटांतल्यान फायनान्सांतल्यान एप्रुवल जाता. पॅरा टिचराची सॅलरी तरी 35,000 आसा, ताका इन्क्रिमेंट मेळटली. आतां उरलेल्या 2 म्हयन्याची मेळटली. थोडे टीचर बाबडे 10-12 हजाराचेर आसा, तांकां आत्तां हांवें 25,000 हाडल्या. तांकां ते एन्युअल इन्क्रिमेंट मेळटली. खूब जाण आसा हे 15 वर्सां पासून आसा. पयलीं घेवन दवरले. कॉन्ट्रॅक्ट कमी केलो म्हणटा म्हणून ते प्रोटेस्ट करपाक. कॉन्ट्रॅक्ट अरे तुका एक सांगता, तांकां हांवें तुका परत सांगलें, तांकां पयलीं 2 म्हयन्याची सॅलरी मेळनासली, 10 म्हयन्याची मेळटली. ती आतां 12 म्हयन्याची मेळटली. तांकां ऑफिशियल लेटर वयतले. थंय स्ट्रायकार कशें आसा, असेंब्ली येयली म्हणून युटर्नच म्हणटा पत्ता आतां तांकां त्रास. गोवा मायल्स गोंयांत बाबू आजगांवकारान हाडल्या. बाबून स्वताच विधानसभा अधिवेशनात परत एकदा स्पश्ट केलें. टुरिस्ट टॅक्सीवाले डिजिटल मिटर बसयनात म्हूण गोवा मायल्स हाडची पडली. टॅक्सीवाल्यांनी आयकल्ले जाल्यार गोवा मायल्स गोंयांत येवचेच नाशिल्ले. आतां खंय उपाय ना. जे टुरिजमा रजिस्टर जाल्यात तांकांच बुकींग करपाक मेळटलें ऑल इंडिया लेवलाच्यान वर्ल्डा भितरले. टुरिजमा भितर तेंच्यांनी रजिस्टर केल्ले ना, ती बुकींग चालचें ना. तांकां इलिगली तेंच्यांनी ऑक्युपायड केला.
लास्ट हांव उलयता तुजें नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज तेन्ना टॅक्सीवाले असलेले टॅक्सीवाले हांव जेन्ना भायर गेलो ऑस्ट्रेलियाक तेन्ना काही लोकांनी म्हाका सांगलें तुमचे टॅक्सीवाले फसयतात म्हणून. आयक रे पयलीं तूं मागीर तूं उलय, तूं टॅक्सीवाला जावन दी. हांवूय टॅक्सीवाल्याचोच. एक सांगता हांवें टॅक्सीवाला आपयले, म्हाज्या कडेन आयिल्ले सगळे. हांवें म्हटलें पळय आमचें नांव पेड्ड्या ट्युरिजमा खातीर जावं नाका. आमी गोंयकार, आमी कश्टान मुखार सरल्यात. तुमी टॅक्सीक मिटर लायात, सगळें काम जातलें. आयकुना. गोवा मायल्स हांवें हाडले. हांव सांगता हांव कोणाची पर्वा करना. तेणें म्हाका सपोर्ट केल्लो. कोणें? काब्राला. कारण मिटर जाय टॅक्सीक म्हणून, पारदर्शकता जायी. आनी तेंच्यांनी समज मिटर लायिल्लो आज तुज्या गोवा मायल्स येय नासलेल्यो. आतां तें म्हाज्या हातान ना. पूण गोवा मायल्स हांवें हाडला. हांव खंय उबो रावन सांगूं शकता. आमी हे जे ग्रावंड जे आसात ते काही कंपनीक दिवपाचो आमी हें चल्ला आमचो प्रयत्न. श्यामा प्रसाद स्टेडियम कंपनीन तेजें मेंटेनन्स करचें. वयल्यान आमच्या डिपार्टमेंटाकूय ताणें दिवचें कितें. आनी त्या प्रमाणे आमकां जाय तेन्ना तो ग्रावंडूय आमकां मेळचो, आमच्या भुरग्यांकूय मेळचो. ह्या रितीन करार करून आमी ते दिवपाक सोदतात. सांग. 156 कोटी कॅपिटल बजेट तो मागपाक आयला. तातूंतले आमी 5 म्हयन्याचें बजेट ताका दिलां. म्हणजे आमी म्हणजे हांव ना पास करून दिलां. तातूंतले ताणें कितले वापरल्या खबर आसा? 6 कोटी वापरल्या फक्त. पंचायती पालिका वेंचणुकेंचे आरक्षण ह्या फुडें राज्य वेंचणूक आयोगूच पळयतलो. डायरेक्टरांक लागचे ना. मुख्यमंत्र्याची जाप. पालिका वेंचणूक आरक्षणांत गोंय सरकार आनी सरकारी वेंचणूक आयुक्ताची सुप्रीम कोर्टांत आनी देश पावंड्यार अब्रू गेली. सरकारान मोठमोठे आदोगाद घालून लोकांचे कोटी कड्डिले. विरोधी पक्ष फुडारी कामतीन सरकाराक क्रॉस केलो. विजयान तासलो. ताचेर मुख्यमंत्र्याचे कानार केस. डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन हे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करतालो. स्पीकर सर, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करतालो. आतां डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ते करता आनी इलेक्शन कमिशनाक धाडटा. हातूंत भितर डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्रान्सफर्ड. एक दीस पयलीं ताका ट्रान्सफर केलो. दुसरो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन आयलो. आतां एका दिसा भितर ताणें डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन केलें. हाव इट इज पॉसिबल? गव्हर्मेंट मस्ट हॅव स्पेंड लॅक्स ऑफ रुपीज इन डिफेंडिंग दीस केस इन द सुप्रीम कोर्ट. तुम्ही म्हटल्या पळय न्ही, DMA जो आशिल्लो तो एक दीस न्ही, इट इज अ 3 to 4 days समथींग. आमचो DMA हॅज प्रमोटेड टू द सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट. हाज्या फुडें रिजर्वेशन कितें आसा पळय न्हू ते स्टेट इलेक्शन कमिशन मागीर म्युनिसिपालिटीचें आसूनी किंवा ते पंचायतीचें आसूनी. तुवें पयशे मोडलेच. तुवें आमकांय खारान घाले. आमचे पयशे रिफंड कर मरे तूं. तुजे कडेन पयशे चड आसतले सरकारा कडेन. स्पीकर सर, 3 टॉप लॉयर्स देशांतले रातचे लिस्ट जावन केस सुप्रीम कोर्टान गेले. मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलें सत्यमेव जयते म्हणून. ट्वीट घालून कांय जालें ना. सुप्रीम कोर्टान असलें दिलें मुस्कटाचेर की हायकोर्ट पत्कल्लो म्हणलो. आनी आज हें जें बील हाडलां आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन इज इट अ इंडिपेंडंट बॉडी काय म्हणून बाब दिगंबर कामतीन विचारला. ते आज ताका म्हणचे पडटा इट इज इंडिपेंडंट. टील दॅट टायम इट वॉज नॉट इंडिपेंडंट अँड इट वॉज अ स्लॅप given through the Goa government to all other governments of the BJP. It was to manipulate the municipal elections. It was that unpopular people would have got elected. Because sir, point of order. हे सगळे डबल ट्रॅकिंग कंट्रोवर्शियल ऑफिसर मॅनिपुलेट करून सध्या इलेक्शन. तो डायरेक्टली स्टेट इलेक्शन कमिशनाक म्हणूंक शकता. हांव म्हणटाच ताणें कोर्टान म्हणला, सुप्रीम कोर्टान म्हणला, फाटी घेवचो म्हणटा. सुप्रीम कोर्टान म्हणला फाटी सेन्ससाच्या अनुसार केला आसतलें. हय सेन्सस पळोवनूच करता सर. आसतलें म्हणटा तो कितें जाता? सेन्सस पळोवनूच करता. सारको जित्योच मारता मरे फोटी. सेन्सस पळोवन करता स्पीकर सर. म्हणून तर रिजर्वेशन सेन्सस पळोवन केला. पोरूच्या हुंवाराचे लुकसाणीची 1200 वयर शेतकारांक भरपाय अजून ना. अजून तवते वादळ, नव्या हुंवाराच्यो केशी आसात. असल्यानी स्वयंपूर्ण गोंय करतले काय म्हूण विरोधकांनी सरकाराक उजरायलो.
शेतकी मंत्री म्हणटा कोविडात केंद्राच्या फंडाक उशीर, ऑगस्ट पयले सप्तक मेरेन सगळे क्लियर, गरजेक सीएम रिलीफ फंड, शेतकरी निधींतल्यान आधार केला, रवी म्हणटा सरकाराचे चेक रिटर्न. तांकां जे नुकसान जालां तें खरें म्हणजे सरकारान दिवपाची गरज आसा आनी हांव अपेक्षा करता माननीय कृषी मंत्र्यां कडेन की ते श्रेष्ठ विचाराचे धनी जातले. म्हणजे आतां जे पयशे उरले आसा ते तेन्ना दिल्ले आनी जे उरले आसा ते आमी दिल्ले आसा आनी उरला ते प्रोसेस करून दिवप चालू आसा. सगळे सपोर्ट प्रायज जावं शेतकार आधार निधी जावं जितली दिवपाचे आसा तितले आमी दिवपाक चालू केल्ले आसा आनी उरले आसा काही क्वेरीज काडून ते सुद्दां प्रोसेस सगळे आतां फर्स्ट वीक ऑगस्ट कंप्लीट जातले. की आतां ह्यो ज्यो 1288 केसीस पेंडींग आहा आनी 119 केसीस पेंडींग फॉर नॉन पेमेंट. ह्यो केसीस पेंडींग कित्याक जाल्यो? सेंट्रला कडच्यान फंड येवपाक डिले जालो. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री पॉप्युलर आहा, ताका कोण हात लावंक शकना. तो प्रायम मिनिस्टर ताका घट आहा. तो नड्डा बिड्डा होच मुख्यमंत्री जातलो म्हणून. सेंट्रलाचे फंड कित्याक येना? बीजेपी स्टेटीन बीजेपी जाल्यार बरें काम जातलें. हें तुमचें डबल इंजीन फेल जालें. डबल इंजीन सरकार ना, डबल इंजीन फेल जाला काय तुजी स्किमीचें एप्रुवल फेल जालां? कितें फेल जालें तें सांग. जे आमी शेतकरी आधार निधींतल्यान पयशे दिला ताजे भायर जे शेतकरी उरलेले ते सीएम रिलीफ फंडांतल्यान सुद्दां आमी लोकांक क्लियर केल्ले आसा. शेतकऱ्यांची तुम्ही फकाणां करतात. सीएम रिलीफ फंड कितले दिले तुम्ही? तुमी नदरे हाडात म्हणटा. नो, चड चॅक दिल्ले चीफ मिनिस्टराच्या हातीन. चॅक दिल्ली सीएम रिलीफ फंडांतले. चीफ मिनिस्टराच्या हातीन फोंड्याक चॅक दिल्ले. ते चॅक जे आसा ते परतेल्ले. म्हणजे ताका लागून तुका विचारता तुका चॅक सारके आसा काय कितें? पयशे आहा काय ते बँकेन? आरटीजीएस केले सगळें बरें आसा. पयशे आसा. मडगांव अर्बन सहकारी बँकेचे लायसन आरबीआयन रद्द केला. मात DICGC इन्शुरन्स स्किमी सकयल बँकेच्या 99% डिपॉझिटरांक तांची डिपॉझिटां मेळटली अशें आरबीआयन कळीत केला. आरबीआयच्या आदेशाक लागून आज सांजे सावन मडगांव अर्बनाचे वेव्हार बंद. बँक गुटलावपाची प्रक्रिया सुरू करपा खातीर लिक्विडेटर नेमपाचो निर्देश आरबीआयन गोंयच्या सहकार रजिस्ट्राराक दिला. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. कनेक्टिव्हिटी नासतना ऑनलायन क्लासी, भुरग्यांक धकच पाटे, शिक्षणाचे बारा, युनायटेड अपोजिशनाचो आवाज. सुदीन म्हणटा नेट जाग्यार पडे मेरेन क्लासी बंद कर. कांय कडेन टॉवर आसूनय नेटवर्क ना. लुईझीन म्हणटा समिती नेम. सुभाष म्हणटा हायर क्लासी फिजिकल सुरू करात. मुख्यमंत्री म्हणटा GBBN नेटवर्क स्कुला मेरेन पावयल्ले जाल्यार हो दीस येवपाचो न्ही. फिजिकल क्लासीचो सध्या विचार ना. सगळी तयारी कर आणि कर ना. जो पर्यंत तू सगळ्या भुरग्यांक शिक्षण मेळना, जो सगळे अरे तुका गरीब भुरगीं तुका परिस्थितीत नेत्रावळी ह्या भागांतले तुमच्या 70 भागांतले जे वाळपय इंटरनल एरिया आसा थंयच्यान येवन वाळपयत रावता आनी वाळपयत शिकता. हांव खुद्द स्पीकर साहेबाक विचारता, तुमच्या मतदारसंघात कनेक्टिव्हिटी आसा तुमचे कडेन कनेक्टिव्हिटी? 50-50
मुख्यमंत्री साहेब तांणी कितें सांगलें आयकलें न्हय? 145 जाणांनी टॉवरांक एप्लाय केले, तांकां टॉवर घालपा खातीर 60-70 टॉवर घालपाक सुरवात केल्या. आनी दुसरें आमी जी कनेक्टिविटी आमकां शक्य आसली दिवप तितकी दिली. हाज्या पयलीं लोकांनीच सगळ्या टॉवर कितलेशेच कडेन आडयल्या. सालसेतीन चड आडयल्या मातशें. सालसेतीन वचात थंयसर लोकांनी अक्षरशः टॉवर घालून गेले, तांकां मारल्या, तकली फोडल्या तेंची. ह्योय केसीस आसा. तेच एश्युरन्स परत आमकां दिया आतां. एक दिया एश्युरन्स की ऑफलायन क्लासेस ऑफ कॉलेज लेवल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वॅक्सिनेशन सर यू विल स्टार्ट पॅन्डेमिक इन कन्सल्टेशन विथ द ऑल, म्हणजे इन्क्लुडिंग द ICMR आमकां हें डिसिजन घेवचें पडटलें. हांव आत्तां हें सांगूं शकना. अल्पवयीन चलयेचेर जाल्ल्या अत्याचारांक फक्त सरकार आनी पोलिसांकूच जबाबदार धरचे न्ही, पालकांनी खबरदारी घेवची ह्या मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचेर आपाचो बोवाळ. गोंयच्या चली भुरग्यांचे सुरक्षेची जबाबदारी घेवंक शकना जाल्यार खंय मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडची. पालकांक भुरग्यांचेर विश्वास आसा. मुख्यमंत्री पालकांचे तकलेंत खंय दुबाव घालता. CM statement yesterday so that girls should not be traveling out late in the night and the parents will be blamed for the same, especially the rape victims. Why is the victim being blamed all the time? We as Aam Aadmi Party and the women of Aam Aadmi Party condemn this statement. Who is responsible for the safety, for our safety? If CM doesn't want to do his duties, then he should resign. जेन्ना आमी इतके सोशल एनवायरमेंटान रावता जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटूच अशें कित्याक म्हणटा की देर शूड बी बॅरियर्स, गर्ल्स शूड नॉट बी गोईंग आउट. देन वाय इज द गव्हर्मेंट ट्रायंग टू पुट बॅरियर्स एंड ट्रायंग टू पुट दिस इन द माइंड्स ऑफ पेरेंट्स नॉट टू सेंड देयर गर्ल्स लेट एट नाइट? व्हेन आवर पेरेंट्स आर ट्रस्टिंग अस सो मच, देन वाय इज द गव्हर्मेंट डूइंग दिस? मडगांवां फातोड्डा वाठारांत गाडयांचे सायलेन्सर चोरून मेटल फारावपी गँग धरले. आरोपी शमशुद्दीन शाह, सद्दाम खान, शमशुद्दीन खानाक महाराष्ट्र पोलिसांनी मुंबय कुर्ला धरले. थंयूय तांची चोरयांची प्रकरणां. गोंय पोलिसांनी मुंबय पोलिसांक संपर्क करून गँगाक फातोड्डा पोलिसांचे ताब्यांत घेतले. गँग मेटल व्हरून अहमदाबाद आनी सुरताक विकताले. मेन आरोपी इम्रान आनी इक्बाल आजून हाताक लागिल्ले ना. जून महिन्याच्या 18 आणि 23 तारखेक आम्ही 2 केसीस रजिस्टर केल्ल्यो. जे इको व्हेकल आहा, मारुतीची इको व्हेकल आसा, त्याचे सायलन्सर चोरी जाल्ले. आणि अश्योच केसी मडगांवय जाल्ली आणि एक मायनापूर तरी जाल्ली. तातूंत कळ्ळें की इकोचो जो सायलन्सर आसता तातूंत एक मटेरियल आसता तें मातशें म्हारग आसता आणि इकोक हायट आशिल्ले कारणान ते फोनार वचून ते चोरपाक तांकां इजी पडटा. तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की हे जे चोर आसात ते मोस्टली कुर्लाचे, कुर्ला बॉम्बे. तांची बॉम्बेची कळवा पुलीस स्टेशन टीम एकमेकांक कॉन्टॅक्ट आयली आणि कळवा पुलीस स्टेशन टिमीन तांकां थंय अरेस्ट केले. आणि ताणें जे फातोड्याची आमची जी क्रायम आशिल्ली तांची इन्फॉर्मेशन आमी थंय कळयलें. त्या प्रमाणे ताणें आमच्या केजीपी तांकां थंय इंट्रोगेट केले आणि कळ्ळें की तांणी चोरी हांगाय केली म्हणून. 3 जाण एक्यूज जे आसा जे हांगा इन्वॉल्व आशिल्ले तांचें नांव जावन आसा शमशुद्दीन शाह एज 21 इयर्स, शमशुद्दीन खान एज 22 इयर्स आणि सद्दाम मकैस खान एज 26 इयर्स, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ कुर्ला. हे 3 जाण जे आशिल्ले ते आमच्या फातोड्याचे जे क्रायम आसात तातूंत इन्वॉल्व आशिल्ले. हुवारात आशिल्ले नाशिल्ले सगळे भावले. कपडे, मदेर, राशन, इलेक्ट्रॉनिक सामान कांयच उरलें ना. सरकारा कडच्यान मजत घेतले जाल्यार डॉक्युमेंटूय उरले ना. सरकारान समजून घेवचें. हुवारग्रस्तांचे सरकाराक गाराणे. ना म्हणटाना केन्नाच खंय कमरभर उदक भरलें आनी सामान साल्वार करूंक वेळूच मेळ्ळो ना. म्हणजे कागदां एकदां गेले आसतले काय ना, पण सध्या आमकां कितें तरी हे घेवंक जाय अशें दिसता. परत म्हणटा तुजे ते हाड अशें प्रत्येक फावटी खूब फावटी जाला. आतां आमी लुकसाण भरपाई खुबशी भोगल्या. मेन म्हटल्यार डॉक्युमेंट्स. आज खंयसर भायर सरतलो कसले एका कितें दाखयतले जाल्यार आमकां डॉक्युमेंट्स जाय पडटा. पण आमचे डॉक्युमेंट्स बी जे आहा पळय सगळे चडशे आतां पिड्ड्यार जाल्ले आहा. ह्या खातीर गव्हर्मेंटान आमकां कितें म्हटल्यार केन्नाय समज कसले येता आमकां समजून घेवचें. कित्याक आतां डॉक्युमेंट्स बेगीन फट करून सगळे रेडी जायना, ताका भरपूरसो टायम वयता. आतां आमकां समज क्लेम करपाक जाय कितें भरपूरशे कितें कितें मागतले ते, पूण त्या हितून आमचे कडेन कितें आहा आनी कित्याक आतां आमकां कांयच खबर ना. उठून पळयतकीर सगळ्याक उदक आसलें भायर.
हांवें खूब प्रयत्न केले, आमचे तरी हांवें चडशे सामान सगळें भायर काडले. म्हाजी खाट गेली, आलमार गेली, फ्रीज गेलो. म्हाज्या काकान म्हाज्या भावांनी म्हाका खूब हेल्प केलो. आमी चडशे सामान आमचे भायर काडले. सगळे पेपर, डॉक्युमेंट्स, कितें जेवणा खाणाचे कपडे आतां आहा त्या ड्रेसाचेर हांव आतां उबो आहा. बाकीचे तुमकां दिसता कितें सगळें कितें जालां, कितें पाड पडल्या, कितें जालें ती तांदूळ म्हटल्यार तांदूळ तशें, खाणाचें कितें आमचें कडधान्य कितें आसलें, टीव्ही, फ्रीज, परत फॅन, सगळं मिक्सर सगळं पाड पडून गेला. काय ना, सगळं पत्र्याचेर उदक भरलें. उजगांवच्या पीडीए मार्केटाच्या स्लॅबाचो कूडको पडून एकल्याक मार लागलो. मार्केटाचे सिलींग गलगलाक आयला म्हूण पीडीएक सांगून जालें, कोणूच खंय वासपूस करिना. मार्केटात कितलीशींच दुकानां आनी व्यापारी आसात. मोठे अपकीर्त घडच्या आदींच सरकारान येवन परिस्थिती पळोवची म्हूण मागणी. पीडीए मार्केटाक खुबशीं वर्सां जालीं. आमी फाटल्या फावटी कन्सिक्युटीव ह्यो बातमी करताले की हें सामकें मोडपाक पावलां आनी ह्या मार्केटाचे सकयल सगळे वेपारकार बसता. तशेंच काल एक इन्सिडंट जालो, एक अर्दो स्लॅब कोसळ्ळो आनी राती 8:30 वरांचेर एका मनशाच्या तकलेर पडलो आनी ताका सद्या 2 पद पडल्या. पडले म्हणजे ते आमी हे करताले, कॅरम चालू आसलो, काडलो म्हणल्यार ते 8:30 म्हणल्यार सकल पडले. एक टाइम मार लागला, 2 टाके पडला. ते पयलीं आमी हे केल्ले, व्हिडिओ सगळे सांगून हे केला, अशें पडटा ते सारकें ना. मुखार जर मेजर हेजो भाग समज जर कोसळ्ळो जाल्यार डेथ पासून जावपाक येता. पण म्हाका दिसता सरकार हेजेर कांयच नजर घालिना. गव्हर्मेंट सर्वंटांनी, ऑफिसरांनी हांगासर येवन पळोवपाची गरज आसा, नाल्यार हेज्या मुखार एक मेजर इन्सिडंट जातलो आनी हांगासर कितें तरी व्हडली हानी जातली आनी लुकसाण जातलें. उजगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. म्हापशा काणकाचे शिमेर बांदिल्ल्या साकवाचें काम पुराय जालाय खरें, मात रस्तो इबाडला. फाटले 7 म्हयने जाले खंय काम चल्लां. इतले मजगती 3 जाणांनी तरी थंय नाक मारले म्हूण थळावे सांगतात. पंचायतूय कांयच एक्शन घेयना ती पळोवन थळाव्या भुरग्यांनी फुडें सरून लोबरां आनी माती घालून रस्तो मोटरेबल केलो. आमचो काणका बांद म्हणटा पळय तो लास्ट ही सायडीच्यान म्हापसा आनी ह्या सायडीन काणक्या पडटा. हो आतां 7 म्हयने जालो व्हाळ करता. व्हाळ म्हणल्यार हो पुलूच म्हटल्यार जाता. पंचायत कांय एक्शन घेयना आनी पंच मेंबर आहा तो केन्ना सांगिना. 7 म्हयन्यान हांगा 3 जाण तरी पडले, हांगा उणको आहलो, सगळी माती व्हांवून गेले. आज म्हटल्यार आमी हे केलें भुरग्यांनी सगळें मला आमच्यो गाडयो धाडता म्हणजे तांकां सगळ्यांक घेतलो, लेबर घेतलो आनी हांगा सगळी माती घातली, लोबरां घातली. इतके लोक आतां वयता बरें केलें अशें. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.